वर्सां फाटीं सांग्यार वाणी एग्रो कंपनीच्या बियर आनी विस्की प्रकल्पाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची मंजुरी मेळिल्ली. सुमार 3 लाख चौखण मीटर ऑर्चर्ड जमनीर सोऱ्याचे फॅक्टरीक मंजुरी दिल्ली. तेन्ना ऑपोजिशनान आसतना विजयान हो विशय तापयल्लो. आतां तो शेतकी मंत्री. ताणें वाणी एग्रोचेर झोनल शेतकी अधिकाऱ्यांकडे स्पश्टीकरण मागलां. शेतकी खात्याच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टा प्रमाण प्लांटांत सुमार 900 माड आसात. बर्ड रॉट रोगान प्लांटांतले 11 माड मेले, बाकीच्या माडांकूय रोग लागल्या. 2-3 वर्सां फाटीं ह्या सुवातीवेले 10 माड मारिल्ले. प्लांटांतल्या माडाक शिपणावळीचें उदक ना आनी तांची देखरेखूय जायना. आज हें केलां तें RTIन भायर काडिल्लें. पयर आमी ताजेर एक हांवें फायल मूव केल्ली आस्किंग द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू एग्जामीन कोकोनट bacterial diseases affecting coconut plantations in Sangay. Bird rot म्हणते एक दुयेंस आसता. तें सांग्यार जालां काय कितें आनी थंय चॅक करपाक हांवें ताचेर ते प्रॉपर्टीनी धाडिल्ले. जो रिपोर्ट आयलो तो हांवें हाजेर ट्विटराचेर ट्वीट केल्लो. रिपोर्ट म्हणटा की अबावट 900 माडाची झाडां आहा जी आतां आर नॉट वेल टेकन केअर ऑफ. So, I jumped to a conclusion because I am a little passionate about this Vani Agro issue. That you are starving the tree to death. You can either kill a tree or you can starve it to death. या रिपोर्टाचेर शेतकी मंत्र्यान शेतकी खात्याक काय प्रश्न केल्यात ते हे. 900 माड आशिल्लो प्लांट कोकोनट ऑर्चर्ड जायना आनी रोजगार निर्मितीच्या नांवान अशे माड मारप योग्य? I have spoken to the Chief Minister myself. I have said if you want to keep Vani Agro, you want to have this brewery, first of all you should understand it's a red category industry. Red category industry hatta आणि एक माडाचे भाटान माड मारून रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री हाडप, दिस इज कम्प्लिटली एंटी एनवायरमेंट. हें जावंकूच जायना. हें पयलें. सेकंड, तूं हाडटलोच जर तुजें कमिटमेंट पयलो दिला म्हणून जर हें जाता जाल्यार वी शूड शिफ्ट दीस टू अ इंडस्ट्रियल एरिया. वाणी हो रेड कॅटेगरी प्रोजेक्ट तो करतलो म्हूण सरकारांतल्या लोकांनी कोणाक उतर दिला आसल्यार माडाक साल्वार करूंक प्रोजेक्ट उद्देगीक वाठारांत शिफ्ट करचो म्हूण विजयाचो सल्लो. शेतकी खात्याच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टराचेर सांगेचो आदलो आमदार उलयलो. शेकड्यांनी माड मारले म्हूण बोवाळ मारतले ते खरे काय शेतकी खात्याचो रिपोर्ट खरो म्हूण ताचो तेन्नाचो विरोधक आनी आतां सरकारान आशिल्ल्यांक प्रस्न. आता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा की 3-4 वर्सां पयलीं ती माड कापले हे मेळटात आनी ती 10 झाडां त्या वेळार खुबश्या लोकांनी हांगा हंगामा केलो शेकड्यांनी झाडां कापल्या म्हणून. आतां खरें पोट म्हाकाय कांय खबर ना, कारण हांव डायरेक्ट तातूंत भितर कांय इनवॉल्वमेंट म्हजो कांय हें नाशिल्लो. हे प्रोजेक्ट हाडपाचो एक सोल इंटेंशन वॉज टू प्रोवायड एम्प्लॉयमेंट. आतां आमी पळयतात एक क्वेश्चन हांगा ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरचो आसा की तो इंडस्ट्रियल झोन काय एग्रीकल्चर. म्हाका खबर ना आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थंय इन्स्पेक्शन करपा फाटलो हेतू कितें आसतलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.